भाषा मंडळाचे गोयचे चित्रही व्यासपीठ आयोजित कोविड-19 विशेष कार्यावळी आमका ऑनलाईन माध्यमावरवी जोडिल्ल्या सगळ्यांचे हांव बेभरीत येवकार करता। आमच्या पुराय देशांत पुराय गोंयांत कोरोना विषाणू बरोबर आमचे झूज चालू आसा। ताका लागून मनीसपण जपूया, कोरोनाक हारोया, सुरक्षीत अंतर दवरुया, कोरोनाचो संसर्ग टाळुया, मास्काच्या रुपान कोरोनाक धापूया, सगळ्यांक वाटुया, नेमांक पाळो दिवया, सुरक्षीत रावुया, कोरोनाक हारोया। कार्यावळीक सुरवात करचे पयलीं हांव तुमचे मेरेन कांय सुचोवण्यो पावोवपाक सोदतां। उपकार करून कार्यावळ चालू आसतना आपले मायक्रोफोन आनी व्हिडिओ बंद दवरचे। प्रश्न विचारपाक निमणे कडेन वेळ आसतलो। तुमचे प्रश्न चॅट बॉक्सान घालूं येता। कोंकणी भाषा मंडळाचे गोयचे चित्रंगी व्यासपीठ आयोजित कोविड-19 विशेष कार्यावळी तुमकां सगळ्यांक येवकार। चित्रंगी हो बायलां खातीर आनी तरणाट्यां खातीरचो खाशेलो प्लॅटफॉर्म। मंडळ दर वर्सा साहित्यीक आनी सामाजीक मेळावे घडोवन हाडटा। 2009 वर्सा सावन सुरू केल्या उपरांत आयज मेरेन वेगवेगळ्या थळांचेर आनी विशयांचेर भासाभास चित्रंगी वरवीं जाल्यात। चित्रंगी आता आपलो ब्लॉग सुरू केला। ताचेर वेगवेगळे साहित्य उजवाडाक येता। तुमच्या मदीं कोण कवी लेखक आसलो जाल्यार ताणें आपले साहित्य आमकां चित्रंगीच्या ईमेल आयडीचेर धाडचें। साहित्यीक विशया बरोबर चित्रंगी सामाजीक विशयांचेरूय आता भर घालपाक लागला आनी आयज अशाच एका विशयाचेर भासाभास चित्रंगी घडोवन हाडटा। आयच्या कार्यावळीचो विशय पुरवारपणान कोविडाची लागण, समज आनी गैरसमज। ह्या विशया बद्दल आमचे गैरसमज पयस करपाक आमकां लाभल्यात डॉक्टर सावनी हेडगे सुरेलकार। तांच्यांनी स्त्रीरोग आनी बाळंटेशास्त्र ह्या विशयांत खाशेलपण केला। मंडळा वतीन तुमकां येवकार डॉक्टर। मागता भौमानेस्त मंगलदास भट कोंकणी भाषा मंडळ कार्यकारिणी समितीचे वांगडी तांच्यांनी प्रास्ताविक आनी येवकाराचे उलोवप करचें। नमस्कार। कोंकणी भाषा मंडळाचे वतीन सगळ्यांक हांव मनाक काळजासान येवकारता। कोंकणी भाषा मंडळ गोंयचे चित्रंगी व्यासपीठ आयोजित कोविड-19 कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार। कोंकणी भाषा मंडळान कोविड काळांत फाटीं रावनासतना ऑनलायन प्लॅटफॉर्मा संदर्भात साबार कार्यावळी नवे उपक्रम सुरू केले। कोंकणी वाचन विश्व, कोंकणी पाठ्यपुस्तकाचेर व्हिडिओ तयार करप, कोंकणी शब्दकोश, त्या भायर साबारशे नवे उपक्रम कोंकणी भाषा मंडळान हातांत घेतले। हातूंतल्यानच नव्या युवा लेखकांक मुखार हाडून तांकां कोंकणी चळवळीत आस्पाव करून घेतले। तांच्या विचारांक एक दिखा दाखयली। साबार कार्यावळी भितर चित्रंगी हो एक भाषा मंडळाचो उपक्रम बायलां आनी तरणाट्यां खातीर एक प्लॅटफॉर्म। साहित्यीक सामाजीक विशयाचेर साबार कार्यावळ घडोवन हाडपाक भाषा मंडळ वावुरता। समाजकारण, राजकारण, संस्कृती, लैंगिकता, नाटक अशा साबार विशयाचेर उक्ती भासाभास जाता। मासीक पाळी, शेळ मेळावळेचे आंदोलनात तरणाट्यांचो सहभाग अशा साबार विशयाचेर भासाभास घडोवन हाडून जागृताय घडोवपाक भाषा मंडळ वावुरता। आनी देखूनच आयज एक खास मुलाखत तुमचे मुखार आमी घेवन आयल्या। गुरवारपणान कोविडाची लागण, समज आनी गैरसमज। आमचे मदीं आसात डॉक्टर सावनीबाई हेगडे सुर्लकार, स्त्रीरोग तज्ञ आनी बाळंतशास्त्रज्ञ। आमकां दोतोर तुमचो अभिमान दिसता। कोंकणी भाषा मंडळाच्या विद्याभवन शाळेच्यो तुमी आद्य विद्यार्थी। डॉक्टर, तुमकां आमी परत एक खेप येवकारतात। सगळ्यांक देव बरें करूं। देव बरें करूं सर। मुखावेली सुत्रां हांव आयचे कार्यावळीचे मुलाखतकार डॉक्टर वेदिका वाळके हांचे कडेन सोंपयता। देव बरें करूं। देव बरें करूं प्रितीबाय। आयज आमच्या बरोबर आसात डॉक्टर सावनी हेगडे सुर्लकार, obstetrician, gynecologist, infertility specialist and laparoscopic surgeon. तांणी
आपल्या मुळावें शिक्षण कोंकणी भाशा मंडळाच्या विद्याभुवन शाळेन घेतला हे सांगतना म्हाका खूब खोशी जाता आपली आपली MBBS ची MBBS ची पदवी पदवी गोय गोय वैजकी वैजकी महाविद्यालयान महाविद्यालयान आणि आणि ऑब्स्टेट्रिक ऑब्स्टेट्रिक अँड अँड गायनेकॉलॉजी गायनेकॉलॉजी ह्या या विशयान विशयान पदव्युत्तर शिक्षण गोय वैजकी विद्यालयान महाविद्यालयान घेतला. दोतोरान मडगांवच्या हॉस्पिसिओ आणि चिखलेच्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ज्युनियर कन्सल्टंट म्हणून काम केले आसा. तर आता ती मडगांवच्या मदर केअर आणि एवी दाकोस्ता मेमोरियल हॉस्पिटलान काम करतात, प्रॅक्टिस करतात. आणि हालींच तांणी आपल्या मदर केअर हॉस्पिटलाच्या वांगड्यांबरोबर मेळून कोविड पॉझिटिव्ह आशिल्ल्या एका बायलेचेर सिझेरियन करून येस मेळयला. दोतोर तुमकां येवकार. सुरवेक सुरू करतना सगळ्यान पयलो प्रश्न ह्या दिसांनी म्हाका खूप जाणांनी खूप गुरवार आशिल्ल्या बायलांनी वा हेर लोकांनी विचारला तो म्हळ्यार गुरवार आशिल्ल्या बायलांक हेरां परस कोविड जावपाचो धोको चड आसता काय? कोविड जावपाची रिस्क तांकां चड आसता हेरां परस? तुमचें कितें म्हणणें आसा? नमस्कार सगळ्यांक. म्हाका खरेंच बरें दिसता आज कोंकणी भाशा मंडळाच्या वतीन ह्या कार्यक्रमान हांव आयला आणि म्हाका खरेंच उलोवपाची संद मेळिल्ल्यान संद दिल्ल्यान तुमचे सगळ्यांचे आभार. आणि आयकूंक येता? एम आय ऑडिबल? हय तर कोविड म्हणटा ती म्हणटा तो रोग तो सगळ्यां भितर जाल्लो आसा सध्या आणि एवरीबडी इज इक्वली एट रिस्क, एवरीबडी इज इक्वली ट्रबल्ड बाय दिस. आय वॉन्ट टू ब्रिंग अबाउट म्हाका हें सांगपाक जाय की कोविड अशें न्ही की गुरवारपणान चड जाता आनी अशें न्ही की गुरवार बायलांक कोविडाची लागण चड प्रकारे जावं येता. रिस्क हे दोगांय मदीं गुरवार आनी गुरवार नाशिल्ल्या बायलां मदीं सेम आसता. कळ्ळें? पण खूबदां गुरवार बायलो ज्यो आसता तांकां तांची इम्युनिटी म्हणजे तांची प्रतिकारात्मक शक्ती जी आसता ती मातशी कमीच आसता. कळ्ळें? गुरवारपणान प्रतिकारात्मक शक्ती मातशी कमीच जाल्ली आसता आणि ह्या कारणान कोविडाची लागण जाल्यार आणि जर कोविड सिव्हियर जालो, जर सिम्पटम्स सिव्हियर जाले जाल्यार तांकां आठवूं येता न्ही? आय एम नॉट हियरिंग लॉट ऑफ डिस्टर्बन्स. सो जर तांकां कोविड जालो आणि सिम्पटम्स जाले जाल्यार ते मातशे चडार पडूंक येता. समजलें न्ही? ते मातशे चडार पडूंक येता. सो हातून मेनी अ टायम्स म्हणजे चडशे जे कोविड जाता इवन गुरवार बायलांनी चडशे जे कोविड लागण जाता 2/3 ऑफ दीस म्हणजे चडांत चड लोकांक बिलकुल सिम्पटम्स नासता. खूबदां डिलिव्हरी कडेन पावूंक आयिल्ल्या कडेन डिलिव्हरीक वचच्या पयलीं दोतोर तांचे टेस्ट करून घेता आनी त्या वेळार आमकां कळटा किंवा खूबदां तांच्या भुरग्यांक जाल्लें आसता, खूबदां तांच्या घरान कोणाक जाल्लें आसता आनी तेन्ना टेस्ट करतकूच तांकां कळटा की ती पॉझिटिव्ह आसा म्हणून. समजलें न्ही? पण ना जाल्यार खूब मायल्ड सिम्पटम्स म्हणजे मातशें नाक व्हांवलें, मातशें जोर आयलो इतलेंच जावन बरे भशेन सगळें पार पडटा. पूण जर सिम्पटम्स येवपाक लागले, जर सिम्पटम्स वाडूंक लागले जाल्यार गुरवार बायल चडांत चड त्रासान पडूंक शकता. ICU एडमिशन चडांत चड भशेन लागूंक शकता, व्हेंटिलेटर चडांत चड भशेन लागूंक शकता. सो हे दीज आर मेनली गुरवारपणान मातशें केअरफूल रावचें पडटा. दुसरें म्हणजे देर इज इन्क्रीज रिस्क म्हणजे नॉर्मली ज्या लोकांक गुरवार बायलांक जातली आनी तातूंतल्यान भायर सरतली हाच्या पेक्षा ज्यांची एज जे 35 वर्साच्या वयर ज्यो बायलो आसता जांकां पयलींच गुरवारपणाची किंवा पयलींची डायबिटीज आसता, समजलें न्ही? जांकां गुरवारपणाचें प्रेशर आयिल्लें आसता. खूबदां गुरवारपणान 9व्या म्हयन्यार 7व्या 8व्या म्हयन्यार आमकां कळटा की प्रेशर वाडटा बायलांचें. सो हे जे जर प्रॉब्लेम्स ऑलरेडी जर आसता, हे जे जर त्रास ऑलरेडी त्या बायलेक आसा जाल्यार अशें जाणून येयला की तांकां मातशी रिस्क कोविडाची चड आसता. दुसरें म्हणजे अनदर दीस आय वॉन्ट टू म्हणजे आनी एक पॉयंट सांगूं येता की खूबदां अशे सिम्पटम्स बारीकश्यो जातल्यो तेन्नाच ताका लक्ष दिवप म्हत्वाचें. कित्याक ह्यो सिम्पटम्स हे त्रास जर आमी स्टार्टिंगाकूच
पळयलें ना, स्टार्टिंगाकूच टेस्ट केले ना, सुरवातीकूच ताका बरे भशेन लक्ष दिलें ना जाल्यार फाटीं फुडें जाऊन तें मोठ्यार पडूं येता. आनी एक गजाल म्हणजे प्रेग्नन्सीची इम्युनिटी जी आसता, जी हांवें तुमकां सांगलां, ती मातशी वेगळीच आसता. सो खंयची बायल खंयच्या प्रमाणे कोविडान कितली हें जावंक शकता, डिटिरियोरेट जावंक शकता, हें आमकां आतां नवें नवें कळून येता. सो तशें रिस्क जर तुवें म्हाका विचारलें जाल्यार इट इज द सेम रिस्क एज नॉन प्रेग्नंट. जितले नॉन प्रेग्नंट बायलाक रिस्क आसा तितलेच रिस्क आसा, पण फाल्यां तिका जालें जाल्यार 2 लायफ धोक्यान आसा. जर गुरवारपणान कोविड पॉझिटिव्ह जालें आणि जाल्यार तिणें कशे तरेन जतनाय घेवप गरजेची, वा तिणें वैजकी उपचार जो करतात आमी तो कितल्या ताकतिकेन घेवप गरजेचें आसता? सो सगळ्यान पयलीं हांव म्हणूंक सोदतां की गुरवारपणान कितें जतनाय घेवची की कोविड जावचोच न्हय, आमी ताजे वयल्यान सुरू करुया. करेक्ट. सो कोविडाची लागण जावचीच न्हय, कोविडाचो तितलो मुखार हें जावचोच न्हय, प्रॉब्लेम येवचोच न्हय, हाजे खातीर आमी कितें केअर घेवंक जाय, हाजे बद्दल हांव थोडेशें उलोवंक सोदतां. तर हातून आमी ऑलरेडी उलयल्लीं आसात की सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क घालप, हँड सॅनिटायझेशन, हात वारंवार साफ दवरप, अल्कोहोल बेस्ड हे यूज करप. सो हे सगळे आसाच, पण तातल्या तातून जर प्रेग्नन्सी प्लॅन करपाची आसा जाल्यार आय वूड से फिनिश युअर वॅक्सिनेशन डोस. तुमचे जे वॅक्सिनेशन आसा ते तुम्ही कंप्लीट करून मागीर फुडें प्रेग्नन्सीची प्लॅनिंग करपाक जाता. बिकॉज आतां वॅक्सिनेशन आयिल्लें आशिल्ल्या कारणान दिस इज वन पॉझिटिव्ह स्टेप, हो एक सकारात्मक स्टेप जो आसा आमी घेवंक शकता. दुसरें म्हणजे प्रेग्नंट बायल जेन्ना जेन्ना कन्सीव जाता, प्रेग्नंट जाता, पयलीं आमच्या हातून फुलां आसतालीं, हे सगळे फुलां घरान फुलां माळप, कोणाकूय आपप, all these festivities, I think we will have to limit it in the coming time. आमकां हे सगळे फेस्टिविटीज मातशो लिमिट करच्यो पडटल्यो आनी चडान चड जतनाय त्या गुरवार बायलेची घेवची पडटली. दुसरें म्हणजे तिजे ट्रॅव्हलिंग, तिने ट्रॅव्हलिंग करप किंवा तिचे खंय वचप, तिच्या घरान जर कोणी भायल्यान काम करून येता, हें करून येता, जाल्यार कोणी पॉझिटिव्ह जालो घरान जाल्यार तिका सेफली दुसरे कडेन दुसऱ्या रुमान सेफली दवरप, हेय बी आमची जापसालदारकी जावन येता. दिस ऑल्सो बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केअर ऑफ दॅट प्रेग्नंट वुमन. चडान चड फ्रेश विटॅमिन सी युक्त आणि फ्रेश व्हेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट, डायट आहार सामको न्यूट्रिशियस दवरप, आणि उदक भरपूर पिवप, आणि आपली इम्युनिटीची जतनाय घेवप, जाता तितली आपली इम्युनिटी स्ट्रॉंग दवरप, हे बी हाच्या बद्दल आमी हे करूंक शकता. दुसरें म्हणजे एकदा कोविड जालो, आतां कोविड सध्या अशे तरेन चेंज जाला, व्हायरस अशे तरेन चेंज जाला. पयलीं जेन्ना कोविड फर्स्ट वेव जो कोविडाचो आयिल्लो तेन्ना थंडी जाताली, मातशी काडामोड जाताली. आतां अशें जाला की खूबदां कोणाक डायरिया जाता, कोणाक रॅश येता, कंजंक्टिवायटीस, दोळे येतात, कोणाचे कान दुखूंक लागता, कान व्हांवता, बेश्टी काडामोड जाल्ल्या भशेन दिसता. सो हे सगळे जे सिम्पटम्स आसा तांकां तितलेच प्राधान्य दिवंक जाय, तितलेच तांकां प्रायोरिटी दिवंक जाय, आणि ह्या सिम्पटमांक सुद्दां खूब सिरियसली घेवंक जाय. आणि पयली सिम्पटम येता तशी वचून टेस्टिंग करूंक जाय. आमी पयला आतां तरी लोक करतात, पण पयलीं जेन्ना आमी म्हणटालीं की टेस्टिंग करूंक जाय, तुका बाबा तुजें हें सारकें ना, कोविडाची टेस्टिंग कर, लोक झगडटाले, कोविड अशें कशें जावंक येता, आमकां कशें कोविड जावन येतालें, येवपूच ना पेशंट, नाच जाताले. पण दॅट इज धांवून गेले म्हणून कोविडा पासून तूं धांवूंक शकना. कोविड आसा जाल्यार आसा, आणि बेस्ट वे इज टू गेट टेस्टेड. सगळ्यात पयलीं एट द अर्लियस्ट गेट टेस्टेड. तुमचे जे सिम्पटम्स आसा ते तुमच्या दोतोरा कडेन डिस्कस करा,
तुमच्या दोतोराक सांगा की म्हाका कोविड जालासो दिसता, म्हाका टेस्टिंग करपाक जाय, म्हाका हे जाता, तुम्ही जाऊन फुडें सरात. एकदा तुमचे सिम्पटम्स ट्रीट केले, एकदा तुमच्या सिम्पटमांक आमी बरे भशेन ट्रीटमेंट दिली आणि एकदा तुम्ही तुमच्या दोतोरा कडेन फोनाचेर किंवा हाजेर इन टच रावले, म्हणजे यू कन्वे युअर सिम्पटम्स टू युअर डॉक्टर. युअर डॉक्टर विल बी एबल टू डेफिनेटली नो वॉट इज द डेंजर सायन्स. समजलें न्ही? हय. सो तुमचें अशें म्हणणें आसा की तुमकां कितेंय सिम्पटम्स पयलीं म्हळ्यार जाता तितले सादूर रावप, म्हळ्यार जाता तितले अवॉयड करप कोवीड ना जावपाक, जर गुरवार आसलो किंवा इन जनरल. आणि कसलेय सिम्पटम दिसले जाल्यार इमिडिएटली आपल्या दोतोराक कन्सल्ट करप किंवा विचारप आणि गेट टेस्टेड. गेट टेस्टेड. फुडल्या प्रश्ना कडेन वयता. कोविड जर जालो जाल्यार त्या गुरवार बायलेक तुमी पयलीं सांगिल्लें आसा, पूण तरी त्या गुरवार बायलेक कितलो घातकी तो थारूंक शकता, और ताजी कॉम्प्लिकेशन्स जी आमी म्हणटात ती कितपत आसपाक शकता गुरवारपणान एस्पेशली. सो हांवें पयलीं तेच म्हणलां तशें की कोविड जर जालो जाल्यार खूबदां कांयच सिम्पटम्स जायनासतना येवन वता. खूबदां फक्त मातशें काडामोड, मातशें नाक वावलें, मातशें जोरसो आयलो, 2-3 दीस जोर आयलो आनी जोर गेलो जाल्यार तशें भिवपाचें सुमार कांयच नासता. ऑक्सिजन आपले चॅक दिसांतल्यान 4दा दवरप. दुसरें म्हणजे एक वॉक टेस्ट म्हणून आसता, म्हणजे ऑक्सिमीटर जो येता तो बोटाक लावून एक 2-3 मिनटां वॉकिंग करप आणि मागीर तो ऑक्सिमीटर जर मोर देन 2 पॉइंट्स देंवला जाल्यार दॅट इज ऑल्सो युअर डेंजर सायन. दॅट मीन्स की तुका ऑक्सिजनाची चडांचड गरज पडूंक शकता. दुसरें म्हणजे चलता वेन यू आर इफ यू आर ब्रेथलेस, मातशें सुद्दां हें केल्यार सामकी श्वास घेवन त्रास जाता, सामके कलकलता, श्वास घेवपाक कशेंच जायना. दॅट इज युअर सायन. जोर म्हणटा तो चडांत चड त्रासाचो प्रेग्नन्सी. जेन्ना प्रेग्नन्सी जोर येता तो जोर भुरग्याक माल पडूंक शकता. सो सगळ्यात पयलीं जेन्ना कोविडाची पेशंट आमचे कडेन येता, जे बाकीच्या दोतोरांक इतलो व्हडलो जोराचो प्रॉब्लेम आसा, आमकां तो चड आसता कित्याक जोर हो डायरेक्टली भुरग्याक माल पडूंक शकता. 9व्या महिन्याच्या बायलेक जेन्ना जोर येता, 9व्या महिन्याच्या प्रेग्नंट बायलेक जेन्ना जोर येता तेन्ना हो जोर भुरग्याक डायरेक्ट माल पडून भुरग्याक तो म्हणजे इट कॅन रिझल्ट इन द इंट्रायुटराइन डेथ. भुरगे भितर पिड्यार जावंक शकता. सो म्हणून हो जोर म्हणटा तो कंट्रोलान हाडप आमकां चड गरजेचें. इतले सगळे जावन आनी एक गजाल म्हणजे प्रेग्नन्सी बायलांनी पळोवचें की भुरग्याची मुवमेंट कितल्या फाटी फील जाता. हे चडशे थर्ड ट्रायमेस्टर म्हणजे एक 8व्या-9व्या महिन्याचे जेन्ना कोविड जाता तेन्ना हे लक्षांत धरप चडांत चड गरजेचें की भुरग्याची मुवमेंट कितल्या फावटी जाता. सो जर त्या बायलेक हरशीं इतलें जातालें पण आतां मातशें कमी जावंक लागला जाल्यार सुद्दां दोतोरा कडेन येवप गरजेचें. इट कुड बी अ सिग्निफिकंट प्रॉब्लेम and it could mean the baby is having some difficulty. So ह्यो गजाली rather than breathless म्हणजे including breathless श्वास घेवन त्रास जाता, हे येता हातून जोर म्हणटा तो symptom also very very important for us in pregnancy. जोर आणि भुरग्यांची मुवमेंट ह्यो 2 गजाली गुरवार बायलां खातीर खूब गरजेच्यो, म्हळ्यार तांचेर लक्ष आसप खूब गरजेचें आसता. तर हो प्रश्न, फुडलो जो प्रश्न आसा तो खूब बायलां विचारतात आणि तो म्हळ्यार पोटान आशिल्ल्या भुरग्याक हे दुयेंस आवय कडल्यान जावं येता काय. गुरवार आसतना जर तुमकां कोविड जालो जाल्यार पोटांतल्या भुरग्याक हे दुयेंस जावं येता काय. सो आतां म्हणसर जे स्टडीज जाल्या तातून खूब कमी चान्स आसा, ऑलमोस्ट 1% 1 to 7% चान्स की भुरग्याक भितर कोविड जावं येता. हे नवे सध्या जे पळय एविडन्सीज आयल्या
तर आता मातशे दिसून येतात पण चान्स खूप कमी असतात, खूप कमी असतात. दुसरे म्हणजे एकदा जर कोविड जालो जाल्यार म्हणजे आता पहिल्या 3 महिन्यात जर कोविड जाता जाल्यार त्या कोविडा खातीर भुरग्यां मदीं कितें बाबा दुष्परिणाम जाणून आयले किंवा स्ट्रक्चरल कितें प्रॉब्लेम जालो म्हणजे कितें अवयव वाट लागले वेगळे भशेन जाले और मेंदूक मार बसलो अश्यो गजाली कोविडान दिशिल्ल्यो ना. आणि सो फार अश्यो गजाली कोविडान दिशिल्ल्यो ना. कोविडान देर इज नो टेरॅटोजेनिसिटी म्हणजे जर कोविड जालो जाल्यार भुरगे भितर एक स्ट्रक्चरली वाट लागले किंवा मेंदूक मार बसलो ह्यो गजाली कोविडान जाल्ल्यो ना. कोविड जाला म्हणून भुरगे एमटीपी म्हणजे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी करपाक जाय, म्हणजे प्रेग्नन्सी क्लीन करपाक जाय, प्रेग्नन्सी डिसकंटिन्यू करपाक जाय अशेंय ना. खूबदां कोविड जाल्यार सुद्दां बरे भशेन प्रेग्नन्सी कंटिन्यू करपाक जाता. सो डायरेक्ट दुष्परिणाम बेबीचेर अजून तरी मेळिल्लो ना. बट देर इज अ स्मॉल चान्स, आता स्मॉल चान्स सामको 1% चान्स जाणून आयला की आवय कडल्यान भुरग्याक डायरेक्टली थ्रू प्लासेंटा कोविड वता. पण खूपदां म्हणजे 99% चडांत चडदां भुरग्याक आवय पासून कोविड जायना. खूपदां डिलिव्हरी जाल्या नंतर एकदा जर आवयचो टाइम सोंपलो, इन्फेक्टिव्ह टाइम इज 10 days. 10 दिसाचो जो इन्फेक्टिव्ह टाइम जेन्ना आवय कडल्यान भुरग्यांक जावं येता तो सोंपल्या उपरांत आवयचें जें दूद आसता तातूंत कोविडाच्या विरुद्ध एंटीबॉडी सुद्दां जाल्ल्यो आसता. It is also thought that mother gives immunity to the child through the placenta as well. जेन्ना आवयक इन्फेक्शन जाता तेन्ना ते इन्फेक्शन जेन्ना आवय सक्सेसफुली फायट करून एंटीबॉडीज करता ते एंटीबॉडी सुद्दां ह्या भुरग्याक मेळूं येता. सो actually per se it is not so की खूप कमी प्रमाणात आवय कडल्यान भुरग्याक होता सध्याच्या तरी. तोच म्हजो फुडलो प्रश्न ह्याच प्रश्नान घेवन आशिल्लो. तुमी ऑलरेडी ताचे खुबशे भागांची उतरां आमकां दिल्ली आसात. पूण तरी पोटान आशिल्ल्या भुरग्याक आनी कसली हेर दुयेंसां जावं येता इंट्रायुट्राइन डेथ म्हणून आमी ऑलरेडी तुमी हाजेर उलयल्ली आसात. पूण हेर दुयेंसां जेनेटीक डिसऑर्डर्स म्हणटात आमी किंवा आनी कसली डिसऑर्डर्स ऑर कसल्यो डिफॉर्मिटीज जावं येता काय? सो बिलकुल ना. कोविडाक लागून भुरग्याक डिफॉर्मिटीज किंवा भुरगे खंयच्या अवयवान वेगळे जाले किंवा मतिमंद जाले हे बिलकुल जावंक येना. फक्त भुरग्याचो 2 कारणान कोविडान म्हणजे भुरग्याक डायरेक्ट त्रास जावंक येता. एक म्हणजे जेन्ना फिवर जोर कंट्रोल जायना, जोर सामको हिसपा भायर वता. आनी दुसरें म्हणजे जेन्ना आवय व्हेंटिलेटराचेर पावता तेन्नाय बी ऑक्सिजन कमी जावन भुरग्याक त्रास जावंक येता. हय. हांगा आमची ऑडियन्सीस आमकां प्रश्न विचारत आसात. सो एक ऑडियन्साचोच प्रश्न हांव घेता. दीक्षा जाधव हाणें हो प्रश्न विचारला की नवीच लग्न जाल्ली जी जोडपी आसात, कपल्स आसात, जर प्रेग्नन्सी ती प्लॅन करतात जाल्यार वॅक्सीन घेवपाचें काय ना, तांच्यांनी पयलीं कन्सीव करच्या पयलीं वाडपाचें गरजेचें काय ना, आनी वॅक्सीन घेवन केन्ना कन्सीव करपाचो प्लॅन केल्यार जाता प्रेग्नन्सी? दीक्षाबाई, नायस क्वेश्चन. हो प्रश्न खूप जाणां हालीं विचारतात आनी खरेंच हो बरो प्रश्न जाल्लो आसा. कित्याक म्हाका आमकां सगळ्यांक खऱ्यांनीच दिसता की कोविड म्हणजे एक तरेचो गैरसमज जाल्लो आसा खूप जाणां भितर की मेन्स्ट्रुएशन जाल्यार वॅक्सीन घेवप ना किंवा दुसरें म्हणजे प्रेग्नन्सी प्लॅन करता जाल्यार कोविड वॅक्सिनेशन घेवप ना. सो सगळ्यांत पयलीं आय विल एड्रेस मेन्स्ट्रुएशन. सो मेन्स्ट्रुएशन एंड वॅक्सिनेशन हॅव नो इफेक्ट. देर इज मदीं एक व्हायरल जाल्लो एक हे
की इम्युनिटी लो जाता आणि मेन्स्ट्रुएशना वेळार वॅक्सिन घेतल्यार अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम जाता, पण हातून कांयच तथ्य ना. आणि तुमकां जेन्ना वॅक्सिन घेवपाचो चान्स मेळटा, जेन्ना संद मेळटा, तेन्ना मुखाट्यान वचून प्लीज वॅक्सिन घेयात. कित्याक वॅक्सिन इज द ओनली वे वी आर गोइंग टू फायट दिस पॅन्डेमिक. वॅक्सिन इज द ओनली वे आम्ही ह्या प्रॉब्लेमाची जग करूंक शकतली. दुसरे म्हणजे जेन्ना प्रेग्नन्सी प्लॅन करता तेन्ना, सो this vaccine is not known to reduce any chances of fertility. Whether it is given to a male, it will not reduce the sperm count, or given to a female will not reduce any problem. Again, it is not a live vaccine. सो डायरेक्टली तशे बॉडीन तशे कांयच त्रास करनात ते, किंवा आम्ही उलयल्या प्रमाणे भुरग्या भितरूय बी हेरेडोजेनिसिटी बिलकुल ना कोविडाची. दुसरे म्हणजे वॅक्सिन जर तुम्ही प्रेग्नन्सी प्लॅन करतात, आय वूड से जर पयले वॅक्सिन घेऊन सुद्धा जर प्रेग्नंट झाली जाल्यार बिलकुल कांयच त्रास नसता, समजलें न्ही. सो यू डोंट हॅव टू डिले युअर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ वॅक्सिनेशन. बट तुमची जर एज जर चड ना, म्हणजे तुमकां प्रेग्नन्सीची कांयच अर्जन्सी ना, जाल्यार माय पर्सनल ओपिनियन वूड बी दॅट you can complete your 2 doses of vaccination and then plan pregnancy. This is as per my personal advice, because तुमकां जी हॅलो, हय ऐकपा येता दोतोर, उलयात, ऐकपा येता. हॅलो हय उलयात. हय. सो तुमकां जी एडवांटेज मेळटली ऑफ दिस वॅक्सिन, वॅक्सिनान अशें जायना की कोविड जायना, पण वॅक्सिनान अशें जरूर जाता की कोविडा खातीर मनीस आयसीयून पावना. खूब खूब कमी चान्स आसता की कोविडा खातीर त्या बायलेक इतली सिवियर जातली की ती आयसीयून पावतली. सो म्हणटकूच माय पर्सनल एडवाइस वूड बी तुम्ही दोन्ही वॅक्सिना घेऊन नंतर प्लॅनिंग करा. पण जर तुमची प्लॅनिंग ऑलरेडी आसा जाल्यार वॅक्सिन एक घेऊन सुद्धा तुम्ही प्रेग्नंट जाले म्हणून बिलकुल कांयच प्रॉब्लेम नसता. सो जो बुस्टर डोस आम्ही म्हणतात, और दुसरो डोस वॅक्सिनाचो आसा तो कन्सीव करून घेतल्यार जाता, म्हणजे एक हय. सो जे थोडे वॅक्सिन्स आसा, फायझर वॅक्सिन स्पेशली, फायझर वॅक्सिनाची स्टडी ऑलरेडी प्रेग्नंट बायलांनी जाल्ली आसा, आणि दे आर सेइंग इट इज अ व्हेरी सेफ वॅक्सिन टू बी गिवन इन प्रेग्नन्सी एज वेल. पण जे हांगा आमच्या कडेन आसा कोविशिल्ड अवेलेबल, ताजी अशी काय अजून स्टडी जाल्ली नासल्या कारणान अजून ते दिवपाक इतली सेफ्टी ना. पण एक वॅक्सिन डोस घेऊन जरी तुमकां जितली इम्युनिटी मेळटली, that will at least make your pregnancy at least little safe than otherwise. So best thing would be to plan both your vaccination and then plan pregnancy if you are if planning is possible that way. पण जर एक डोस घेऊन नंतर प्रेग्नेंट झाली जाल्यार दुसरो डोस कॅन बी टेकन आफ्टर युअर प्रेग्नन्सी. ओके, they are even saying it can be taken at 12 weeks if you are a healthcare professional. म्हणजे तुम्ही जर दोतोर आसा, तुमकां एक्सपोजराचे चडांत चड रिस्क आसा जाल्यार आफ्टर डिस्कसिंग द प्रोज अँड कॉन्स विथ द डॉक्टर, म्हणजे तुमचे सगळे बरे वाईट डिस्कस करून ताचे एडवांटेजेस वर्सेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस करून पर्सनली यू कॅन ऑप्ट फॉर. ओके ओके. सो तुम्ही सांगिल्ल्या प्रमाण वॅक्सिनाचो तसो कितें इफेक्ट भुरग्याचेर जावंक येता, फर्टिलिटीचेर खूब इश्यूज आनी मिथ्स आसात की फर्टिलिटी इश्यूज जावपा जाता वॅक्सिनेशनाचेर. हें कांयच खरें ना. दोन्ही वाशिनां तुमची घेयात आनी दॅट विल बी सेफ अशें म्हणल्यार जाता. हय. परत आनी एक खूब बायलां विचारतात तो प्रश्न म्हळ्यार आवयचें दूद. जर बाळन जावन कोवीड पॉझिटिव्ह जाली, कोवीड जालो जाल्यार आवयचें दूद किंवा ब्रेस्ट फिडींग भुरग्याक दिवपा मेळटा, करपा मेळटा. आनी
इतली ल्हान भुरगीं सर 6 म्हयन्याच्या भितर भुरगीं आसतना तांच्या लागीं गेल्यार जाता, कित्याक आमी आयसोलेट करप म्हणटात, वेगळ्या रुमान दवरप म्हणटात कोवीड पॉझिटिव्ह पेशंटाक, जाल्यार हें कशें मॅनेज करप ल्हान भुरगीं आसतकच. सो हा दोन भशेन हे उत्तर दिवंक सोदता. वन इज फॉर पीपल ज्यांनी आतांच्या आता डिलिव्हरी जाल्या हू आर कोविड पॉझिटिव्ह, आणि दुसरे भशेन मागीर वचून म्हणजे डिलिव्हरी जावन एखादा ब्रेस्ट फिडिंगान पॉझिटिव्ह जाले की कितें करप. तर ज्यांची डिलिव्हरी जाल्या आतांची आता कोविड पॉझिटिव्ह, युजली तांची जेन्ना 10 दीस कंप्लीट जातात आमी भुरग्याक आवयक बरोबर दवरतात. आवयक एडवायस असता की तिने मास्क घालचे, N95 मास्क, फेस शिल्ड घालची, भुरग्याक हात लायता आसतना हात सॅनिटायज करून, हात धुवून 20 सेकंड हात धुवून किंवा सॅनिटायज करून भुरग्याक धरचे, भुरग्याचे पाळणे 6 मीटर्स पयस दवरचे, कळ्ळें न्ही? भुरग्याचे पाळणे जे असतात 6 मीटर्स पयस दवरचे. भुरग्याक मास्क घालचे न्ही, भुरग्याक मास्क घालचे न्ही, ओके. 6 मीटर्स पाळणे पयस दवरून जाता तितले ब्रेस्ट फिडिंग करपाक येता, कित्याक आमी डिस्कस केल्ले प्रमाणे, ज्या प्रमाणे हांवें तुका म्हणिल्लें, ब्रेस्ट मिल्क जे आसता, आवयचें दूद जें आसता, तातूंत एंटीबॉडीज आसता, जे वॅक्सिनान आमकां इम्युनिटी मेळटली ती आवयच्या दुदांतल्यान भुरग्याक मेळूंक शकता, समजलें न्ही? तर ह्या भशेन आमी चडशे मॅनेज करतात. जर हें आसा, जेन्ना आमचे कडेन डिलिव्हरी जाता तेन्ना आमी ह्या भशेन मॅनेज करतात, आनी ह्याच भशेन WHO ऑल्सो रेकमेंड्स द सेम थिंग. जेन्ना ब्रेस्ट फिडिंग आवयक कोविड जाता, जर खऱ्यांनीच असो स्ट्रेस आसा की आपणे ब्रेस्ट मिल्क भुरग्याक दिवं येता काय ना, ब्रेस्ट मिल्कान अजून तरी कोविडाचो विषाणू, कोविडाचो व्हायरस मेळिल्लो ना, तर तिने पंप करून ब्रेस्ट मिल्क दिवं येता, समजलें? कोणी कोविड नेगेटिव्ह, तिच्या फॅमिलीतले कोणे कोविड नेगेटिव्ह मनशान ते ब्रेस्ट मिल्क भुरग्याक दिवं येता ड्युरिंग द टाइम दॅट शी इज इन्फेक्टेड. ज्या वेळार ती इन्फेक्टिव्ह आसा त्या वेळार ह्या प्रमाणे शी कॅन मॅनेज. फक्त जेन्ना ब्रेस्ट पंप करतली, जो ब्रेस्ट पंपाक जो पार्ट लागता तो सारख्या प्रमाणे सॅनिटायज करून, कळ्ळें न्ही? तो पंप सॅनिटायज करून जे मिल्क येता ते बेबीक, anybody who is negative in the family can feed the baby. Baby can be kept 6 feet away. Again, sanitize your hands. हात बेबीक लावच्या पयलीं हात सॅनिटायज करप. सो हे सगळे केअर घेवपाक पडटले. सो सगळे जे आमी प्रिकॉशनरी मेजर्स म्हणटात, म्हळ्यार 6 फीट डिस्टन्स दवरप, सॅनिटायज करप, हे सगळे तेन्ना फॉलो करून बेबीक हँडल केल्यार जाता, अशेंच न्ही? हय. जर अशी कसली खूण किंवा सिम्पटम आमी म्हणटात जी धोक्याची अशी समजुपाची वा कितेंय जालें जाल्यार गुरवार बायलेक हॉस्पिटलान व्हरप गरजेचें आसता, म्हळ्यार इमिडिएट हॉस्पिटलायझेशन जे म्हणटात न्ही गुरवार आसतना कोविड जाल्ल्यान, तें कितें? सो जो पयले कोविडाची लागण जाली की पयलीं थोडो तेंप जोर येवपाक जाता. सो जोर जो गुळी घेतली, पॅरासिटामॉल घेवन सुद्दां जर देंवना, 100च्या चड वता, कळ्ळें न्ही? जोर जो पयले 2-3 दीस आयला, मागीर गेल्लो, आनी मागीर 6-7व्या दिसा परतो चालू जाता, किंवा 7 दीस जोर चालूच आसा, जोर बिलकुल तो देवना, बिलकुल कमी जायना, 7 दीस जोर चालूच आसा, दीज आर जोराच्यो डेंजर सायन्स. आनी आमी उलयल्ल्या प्रकारे जोर म्हणटा तो भुरग्याक सामको वायट पडटा. जोर म्हणटा तो डायरेक्टली भुरग्याच्या मेंदवार त्रास करूंक शकता. दुसरें म्हणजे जर ऑक्सिजन लेवल ड्रॉप जाता बिलो 92%, श्वास घेता आसतना तिच्या बरोबर जर कोणी आसा तिका दिसता ती चड त्रासान श्वास घेता, कळ्ळें न्ही? चड त्रासान श्वास घेता, श्वास घेवन गुदमरता किंवा तिका फुगासांव जाता, भुरगे कमी भोंवता, ओके. सो दीज आर डेंजर सायन्स. आनी एक हांवें तुमकां सांगिल्लें ते ऑक्सिजन
ऑक्सिमीटर लावून जेन्ना वॉक केल्यार एक 2% कमी जाता. These are not, this is हे सगळं जो ऑक्सिजन लेवल कमी जाता सो हे जर कितें दिसलें जाल्यार आवय घेवन हॉस्पिटलान येवप गरजेचें जाता. ओके. सो आता महामारीच्या काळान आमी सगळ्योच प्रिकॉशनरी मेजर्स आयकतात की कितें करप गरजेचें कोविड ना जावपा खातीर. पूण बाळंत जाल्ल्या बायलेक आतांच जी नवीच बाळंत जाल्ली बायल आसता तांकां कसली खाशेली अशी जतनाय घेवपाची गरज आसता काय किंवा तांणी कितें केल्यार गरजेचें? सो खूपदा बाळंत जातकूच म्हणजे आमचे हांगा पद्धत आसता की सगळीं येवन मेळटात हॉस्पिटलान, सगळीं भुरग्याक पळोवंक येतात. ह्यो गजाली आमकां आतां सामाजीक हातूनच बदलच्यो पडटल्यो. आमच्या सगळ्या समाजाकूच ह्यो गजाली बदलच्यो पडटल्यो. कमीत कमी लोकांक हॉस्पिटलान घेवप, कमीत कमी लोकांक सध्या तरी हें बिलकुल गरजेचें. कित्याक बाळंत जाल्ल्या कारणान जी प्रतिकारात्मक शक्ती आसा, जी इम्युनिटी आसता ती सामकी लो जाल्ली आसता. आणि त्या वेळार जर तिका कोविडाची कोणी असिम्प्टोमॅटिक पेशंट मनीस सुद्धा जर येवन कोविड तिका जालो जाल्यार हे भयंकर त्रासाचें जावंक शकता. दुसरें म्हणजे आमचे कडेन आसतात तेलकान्नी म्हणून येतात, मालिशांनी म्हणून येतात. सो हे सगळे प्रकार आमकां बंद करचे पडटले. आजकालच्या जगान आमकां आमी आत्मनिर्भर जावचे पडटली आणि आमी आमच्या भुरग्याची केअर आनी जतनाय घेवपाक फुडें सरचे पडटले. आपल्या आवयक घेवन किंवा आपल्या सामके लागींच्या फॅमिलीक घेवन घोवाक थोडी जतनाय आपणेय बी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची पडटली. तर अशें सगळें करून एज अ युनिट दे वील हॅव टू मॅनेज दिस प्रेग्नन्सी एंड चायल्डहूड. कमीच कमी लोकांक घेवन कमीच कमी लोकांक इन्वॉल्व करून तेलकांनी मालिशकांनी सगळे येवपी काका मामा सगळ्यांक व्हिडिओचे बारशे हे सगळे आमकां लिमिटेड प्रकारान करचे पडटले, सामके लिमिटेड प्रकारान. सो ते सगळे मागीर केल्यार जाता, एकदा सगळे निवळे जातकीच. पूण आतां जाता तितली जतनाय घेवन जाता तितले आमच्या भितरूच रावपाचो यत्न आमी करया. हय, कोविडा खातीर केल्ले उपचार हो एक प्रश्न म्हज्याय मनान आशिल्लो आनी हेर बायलोय विचारतात की जी आतां सरकारी हॉस्पिटलांनी कोविड किट आमकां मेळटा तातूंत काय वखदां आसतात, ती गुरवार बायलांनी घेवपाची काय, तांच्या खातीर उपचार वेगळो आसता. आणि स्टेरॉइड्स जी म्हणटात, जर निमोनिया जालो, लंग इन्वॉल्वमेंट आमी म्हणटात तशें जालें जाल्यार स्टेरॉइड्स दितात. ताजो कितपत परिणाम जावपाक शकता किंवा तांचो उपचार वेगळो आसता काय? व्हेरी गुड क्वेश्चन. कित्याक खूबदां कोविड जाले की वचून गव्हर्मेंटांतल्यान ते किट हाडप आनी डायरेक्टली तातूंतल्यो गुळयो घेवपाक लागप अशें जावंक जायना. कितेंय गुळयो गुरवारपणान तुमी घेता आसतना तुमी तुमच्या दोतोराक मुजरत विचारचें. म्हाका खूबदां पेशंट म्हजे फोटो धाडटात की हे घेतल्यार जाता आनी आय प्रिफर दॅट बिकॉज हे अशें केल्ल्यान बऱ्याक पडटा की ताकाय बी ताचे गुरवारपणान प्रत्येक गुळी जी घेता ताजो भुरग्याचेर परिणाम जावंक येता. आतां किटान भितर जे डॉक्सिसायक्लीन हो टॅबलेट आसता हो गुरवारपणान बिलकुल घेवंक नजो, कित्याक हातूंत भुरग्याच्या हाडाचेर परिणाम जावंक येता. डॉक्सिसायक्लीन ही जी टॅबलेट आसता ताजे आमी वेगळे रिप्लेस करून दुसरे तरेची टॅबलेट दिता. तर त्या किटांतली डॉक्सिसायक्लीन आणि आयव्हरमेक्टिन ही बी गुरवारपणान सेफ ना टॅबलेट. तर तुमच्या दोतोराक विचारले शिवाय गुरवारपणान किटांतल्यो टॅबलेटी खावं नाकात. जोर आयलो जाल्यार क्रोसीन घेवंक शकतात. क्रोसीन इज व्हेरी सेफ इन प्रेग्नन्सी. देर इज सम अमाउंट ऑफ विटामीन टॅबलेटी ज्यो दिता, विटामिनाच्यो ज्यो टॅबलेटी दिता ह्योय प्रेग्नन्सी सेफ आसात. तर सोडून विटामीन ए म्हणटा ती प्रेग्नन्सीन घेवंक जायना आनी विटामीन ए सोडल्यार विटामीन डी, विटामीन सी, विटामीन बी कॉम्प्लेक्स ह्यो प्रेग्नन्सी सेफ टॅबलेट्स आसात. आमी आतां ह्या व्हायरसान आमी जाणून घेतला की कोविड म्हणटा तो पयलीं भशेन उरलो ना.
पयलीं जेन्ना गेल्ल्या वर्सा जेन्ना कोविड येतालो तेन्ना मायल्ड सिम्पटम्स बरे जाताले, खुबशे लोक बरे जावन भायर सरताले. आतां अशें पळयलां की कांय जाणांक जेन्ना आमकां स्टार्टिंगाक सिम्पटम्स सिरियस मेळटात तेन्ना वी मे हॅव टू स्टार्ट देम ऑन मेडिकेशन आणि तेन्ना थोडे मेडिकेशन आमी आफ्टर एक्सप्लेनिंग द रिस्क यूज करतात. म्हणजे आवयक सांगून की हे आता तुका हाचे रिस्क आसूं शकता किंवा ना, कित्याक तर आवयची लायफ सगळ्यांत चड इम्पॉर्टंट जाता. सेकंडली जे आमी उलयतालीं अबाउट स्टिरॉयड्स, सो खुबशे जे स्टिरॉयड आसता प्रेग्नन्सीन यूज करपाचे स्टिरॉयड खूब वेगळे आसता, खूब लिमिटेड आसता प्रेग्नन्सीन यूज करपाचे स्टिरॉयड जे आमी प्रेग्नंट पेशंटां खातीर यूज करतात. कित्याक तर एकदां जर लंग इन्वॉल्वमेंट जाली जाल्यार आमकां आनी दुसरो पर्याय नासता. सो ताजे खातीर आमी जे स्टिरॉयड दिता that doesn't cross the placenta, म्हणजे ते बारीकल्यान देंवना, भुरग्याक मदीं पावना, अशे तरेचे स्टिरॉयड आमी दितात. So anything in excess is not good, but as a life-saving measure, some medications become important. But starting up जेन्ना किट तुमचे कडेन येता तेन्ना आयव्हरमेक्टिन आणि आयव्हरमेक्टिन ही टॅबलेट तुमच्या दोतोराक दिवपाची आणि डॉक्सिसायक्लिन ही टॅबलेट बिलकुल खावची. सो आणि डोलोसिक्स or एन्क्रोसिन. सो जेन्नाय असो दुबाव आसता रिपोर्ट येवच्या पयलीं कोविड जातकच जाल्यार सगळ्यात पयलीं दोतोराक कन्सल्ट करचो आनी मागीर ही वखदांचो जो तुमकां कोविड किटान मेळटा तांचो आस्पाव घेवचो. पूण जर इमर्जन्सी रातचो जोर येता केन्नाय रातचो जोर येता आनी दोतोराक तुमी विचारपाक पावना तेन्ना क्रोसीन आनी डोलोसिक्स 50 म्हळ्यानी Paracetamol अशें खंयचे plain paracetamol can be safely taken in pregnancy. पॅरासिटामॉल तर ह्या कोविड काळान आमच्या सगळ्यां खातीर बाळंत जाल्लीं बायलां म्हटली किंवा गुरवार बायलां आनी हेर लोक तांच्या खातीर रोग प्रतिकार शक्त जी आसा ती वाडोवपा खातीर कसलो आहार गरजेचो सगळ्यां खातीरूच किंवा गुरवार बायलां खातीर? Balanced meal, excess of anything is not good. So a balanced meal, सगळे तरेचे तातून fruits, vegetables, आमचे गोंयकारांचे नुस्तें because which is rich in proteins, egg, एकदा pregnancy आमी anyway we give food that is rich in proteins. So any balanced meal that is rich in proteins, having good amount of vitamin C, म्हणजे आमची फ्रुट्स जी असता जी विटामिन सी युक्त असता, सो गुड अमाउंट ऑफ विटामिन सी, गुड अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सिडंट. सो बेसिकली जे आमचे बॅलन्स जे आसा भाजी तितलीच जितले शीत तितलेच नुस्तें तितलेच हे. सो अशा तरेचे जर बॅलन्स्ड मील आमी घेतले, उदक up to 4 liters, drink a lot of water, especially when you are COVID positive झाले मागीर भरपूर उदक पिवपाक जाय आसता. तर हे सगळं जर म्हणजे इफ वी हॅव अ बॅलन्स वे ऑफ लाईफ, रेग्युलर एक्सरसाइज, कित्याक अशें जाणून आयलां की जर चड आंगान मोटसाण असली, जर पीपल विथ ओबिसिटी जे मोठे लोक असता आंगान तांकां कोविड सहन करपाची शक्ती मातशी कमी असता. सो रेग्युलर एक्सरसाइज, डेली अर्धवराची एक्सरसाइज किंवा 45 मिनिट्साची मॉडरेट एक्सरसाइज, सो हे सगळे आमी बरे भशेन जर फॉलो केले जाल्यार आमी आमच्या वटेंतल्यान जे कितें बरें तें करूंक शकता. तर आमकां खूब कितें कळ्ळां. आमी चडान चड प्रश्न हांगा जितले आशिल्ले ताची उतरां मेळोवपाचो यत्न केला, पूण कोणाकूय जर प्रश्न असले, आमकां खूब प्रश्न येत आसात आमच्या चॅट बॉक्सार, आनीकूय जर तुमचे प्रश्न असले जाल्यार चॅट बॉक्सान ते घालचे. ही मुलाखत सोंपोवचे पयलीं हालींच तुमी ज्या रितीन कोविड पॉझिटिव्ह आशिल्ल्या बायलेचेर आमी सगळ्याक वाचलां की सिझेरियन करून येस मेळ्ळें, ताच्या खातीर तुमकां खूब परबीं, मनासावन परबीं. तर तो जो तुमकां अनुभव आयिल्लो तो आयकुपाक आमकां खूब आवडटलो आनी तो खूब धीरूय दिवपाक शकता आतां
जी गुरुवार आसा तेन्ना सगळ्यांकूच जर तो अनुभव तुम्ही आमच्या बरोबर शेअर करपाक शकता जाल्यार. ऍक्च्युली आम्ही आमच्या हॉस्पिटलान कोविड एडमिट करूंक लागलेली आनीक मदीं आमकां सगळ्यांक खबर आसा की बेडाचो प्रॉब्लेम जातालो आनी हाजे कारणान पयस पयसुल्ले लोक येवन आमचे कडेन एडमिट जाल्ले. एक हातून चली आशिल्ले जे 8व्या म्हयन्याचे गुरवार आशिल्ले, 8व्या 8.5व्या म्हयन्याचे गुरवार आशिल्ले आनी ताका जोर येतालो. जशें हांवें म्हणिल्लें जोर म्हणटा तो प्रेग्नन्सीन खूब भयंकर आसता आनी ताचो जोर पयले 2 दीस आमी ट्रिटमेंट करून सुद्दां ताका यश नाशिल्लें, ताजे जोर तरी येतालो. म्हणटकूच आमी डिसिजन घेतलें तेन्ना आमकां तेन्ना खऱ्यांनीच खबर नाशिल्लें की अशें पयलीं जावं ना किंवां प्रायवेट हॉस्पिटलांनी अशें डिसिजन जावं ना. पण आवय खातीर आमी डिसिजन घेतलें की आमी भुरग्याक डिलिव्हर करतली कित्याक चड हाय डोस ऑफ स्टिरॉयड दिवपाक सुद्दां आमी फाटीं फुडें सरतालीं सद्या आनी हाजे फुडलो ट्रिटमेंट करपाक सुद्दां फाटीं फुडें सरतालीं. तर आमी त्या वेळार तें ऑपरेशन केलें. एक टीम म्हजी रोखडीच रेडी जाली. डॉक्टर नीरज बोरकर, डॉक्टर केपस फॉब्रोज म्हजो एनेस्थेटिस्ट, डॉक्टर सुहेल नगरशेकर हांणी फुडें सरून म्हळें की भुरगे 8व्या म्हयन्याचे भुरगे जातकूच आमकां आयसीयू जाय आशिल्लो भुरग्या खातीर. डॉक्टर सुहेल नगरशेकरान फुडें सरून क्लासीक हॉस्पिटलान आयसीयू दिलो आनी दुसरे दिसा डिलिव्हरी जाले दुसरे दिसा आमकां पेशंटाक आयसीयून शिफ्ट करचें पडलें कित्याक तर तिगेली ऑक्सिजन लेवल मातसो कमी जालो. तर आमी बी राविल्लीं की आतां म्हणजे रिकवर जावपाक जाय म्हणून पेशंट. पण दीस वता वता तशें तिच्या ट्रिटमेंटाक बूर पडलो आनीक 4-5 दिसांनी बरी करून आवय आनी भुरगीं एकामेकाक मेळ्ळी आनीक दॅट वॉज वन ऑफ द मोस्ट सॅटिस्फायींग. इतले मनांतल्यान म्हाका त्या दिसा खूश जालें हांव की आवय आनी भुरगीं एकामेकाक मेळ्ळी. म्हाका फोटो धाडलो तांणी आपल्या भुरग्याचो आनी दॅट वॉज वन ऑफ द मोस्ट सॅटिस्फायींग टायम्स इन माय लायफ. तेन्नाच्यान आतां पर्यंत आमी एक 6 डिलिव्हरी केल्ल्यो आसात. 6 people have delivered since then. I think it's been 15-20 days, but 6 लोकांनी आमचे मदीं विश्वास दाखयलो. आमचे कडेन 6 ते 7 लोकांनी तिज्याक सिवियर पयली जी पेशंट आशिल्ली ताज्याक सिवियर निमोनिया आशिल्ली ती पयर आमचे कडेन एक बायल येवन बरे भशेन डिलिव्हर करून आपल्या भुरग्याक घेवन गेली आनी हातून हे करपाक इतले सायडीन इतले आमच्या सरभोवती इतले त्रास चल्ल्या. प्रत्येक जाणां कोणाचो आपलो वता, कोणाचो कोण बरो ना जाता, कोण ऑक्सिजना खातीर तळमळटा. पण हाजे मदीं एक नव्या जल्माक नव्या लायफाक जल्म दिवप म्हाका दिसता आय एम व्हेरी व्हेरी लकी टू डू दॅट. I'm just very lucky to be in the right place at the right time. हाजे पयली GMC would do this. GMC would take maximum load of everybody. सगळे कोविड पेशंट पॉझिटिव्ह पेशंट GMC पावताले आनी GMC would do a fantastic job. GMC South Goa District Hospital and all the government hospitals of Goa would do a fantastic job at it. We are only doing a small part in it, but it feels good to do this. ह्या आयकतनाच म्हाका इतली उमेद जाता. तुमकां सगळ्यांक तुमच्या सगळ्या वांगड्यांक आनी सगळ्या दोतोरांक मनासावन परबी मदर केराच्या हॉस्पिटलाच्या वांगड्यांक आनी क्लासीक हॉस्पिटल ज्यांनी NICU फुडें सरून तुमकां मदत केली तांकांय परबी. तर अशाच तुमकां आनीकूय अनुभव आयले आसतले. जर तुमी ह्या विशयाक धरून आनी कितेंय सांगपाक सोदतात आमच्या आज ऑडियन्स आमकां जो मेळिल्लो आसा तांकां तुमची कांय एक्सपिरियन्सीस किंवा तुमची कांय सजेशन्स जाल्यार तुमी शेअर करपाक. हांव इतलेंच म्हणूंक सोदतां की कोविड म्हणटा तो जो प्रॉब्लेम जाला आनी हो सेकंड वेव जी आयिल्ली आसा ताका आमी बिलकूल वी कॅनॉट टेक इट लायटली. आमी ताका फकाणान उडोवंक शकना. पयलींच जेन्ना सिम्पटम्स येता इट इज बेटर टू बी केअरफूल.
पयलींच जेन्ना सिम्पटम्स येता तेन्ना तुमच्या दोतोरा कडेन वचा. एकदा केस हाताभायर गेली की मागीर फुडें त्रास पडटात त्या पेशंटाक रिकवर जावपाक. जेन्ना आमच्या हातान आसा, जेन्ना तुमच्या हातान आसा तेन्नाच बऱ्यांतली बरी ट्रिटमेंट स्टार्टिंग पासून सुरू करून हाजेर जैत मेळोवंक जाय. सो सुरवातीच्यान जर ती कुयदाद घेतली जाल्यार आमकां हाजेर येस मेळोवपाक शक्य आसा. जर तुमी अलर्ट रावली जाका म्हणटात आमी, कसलीय तुमकां खूण दिसली जाल्यार ताकतिकेन दोतोराक मेळात आनी ताकतिकेन जी ट्रिटमेंट उपचार जो आसा तो सुरू करात. दोतोर देव बरें करूं तुमी ही सगळी उत्तरां आमकां दिल्ल्या बद्दल. तर आता आमच्या ऑडियन्सांतल्यान आमकां खूब प्रश्न हांगा आयिल्ले आसात, एक एक करून घेता. तर एक प्रश्न जो परत परत आमकां हांगा आयिल्लो आसा तो म्हळ्यार वाशीन. गुरवार बायलेन कोवीड वाशीन घेतल्यार कितें प्रॉब्लेम जावं येता? हो प्रश्न आमकां खूब वेळा विचारिल्लो आसा हांगा. तर तुमचे कितें म्हणपाक? सो जे कोविशिल्ड वॅक्सीन आमचे कडेन अवेलेबल आसा ताजे बद्दल अजून स्टडी जाल्ली नाशिल्ल्या कारणान हे वॅक्सीन अजून तरी गुरवार बायलांक दिवपाचे हे मेळूना, मान्यताय मेळूना. पण हालींच कडेन हॅलो ऐकू येता न्ही? हालींच कडेन ब्रेस्ट फिडिंग बायलां मदीं हे अप्रुव्हल जाल्लें आसा. 2 दीस पयलीं हांवें न्यूज आयिल्ली आसा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थाची की गुरवार की ब्रेस्ट फिडिंग म्हणजे जाणी भुरग्यांक दूध दिता स्तनपान करतात त्या बायलां मदीं वॅक्सीन अप्रूव्ह जाल्लें आसा आनी सेफली दिवपाक मेळटा. पण गुरवार बायले मदीं अजून तरी दिवपाची मान्यताय नाशिल्ल्यान हो प्रश्न अजून हांव म्हणजे आय कॅनॉट क्लियरली आन्सर एज ऑफ नाव. सो दोतोरान म्हणल्या प्रमाण गुरवार आसतना हाजेर काय अजून क्लॅरिटी मेळना. पण तुमी सपोज प्लॅन करतात भुरगे हे कन्सीव करपाचे जाल्यार पयली वॅक्सीन घेयात जाता तितले आनी सेफ आसतली तुमी. हय, दुसरो क्वेश्चन कविता बायन विचारला, कविता गांवस हांणी, की गुरवार बायलेच्या गर्भान जर ट्विन्स आसात जाल्यार कोविड काळात कितें वेगळी काळजी घेवपाची गरज आसा काय? सो ट्विन्स म्हणटा तो ट्विन्सा खातीर प्रेग्नन्सी तुमची एनीवे हाय रिस्क जाता. सो ज्या प्रमाणे हांवें तुमकां उलयलां की ओबिसिटी, प्रेशर, डायबिटीज ह्या प्रमाणे जेन्ना मल्टीफिटल जेस्टेशन म्हणजे ट्विन्स आसा, ट्रिपलेट्स आसा जाल्यार त्या बायलांक चडांत चड त्रास जावं येता. दुसरें म्हणजे ट्विन्स जेन्ना आसता तेन्ना पोट मातशें जे पळय युट्रस आसता, युटेर आसता तो मातसो चडूच स्ट्रेच जाल्लो आसता आनी ह्या कारणान एनीवे मातशें पुलमावाचेर मातसो तिसऱ्या सेमिस्टरान म्हणजे 9व्या म्हयन्यार पुलमावाचेर मातसो चडूच पेज आयिल्लो आसता. ताजे खातीर जर कोविड जालो जाल्यार ताजो मातसो इफेक्ट चड जावं येता in these people because they are anyway at a higher risk. So म्हणटकूच चडांत चड केअर घेवची, चडांत चड कुयदाद घेवची आनी ट्राय युअर बेस्ट. हो प्रश्न दोतोरान पयलींच हाजें उत्तर दिलां. पूण तरी गुरवार बायलेक कोविड जाल्यार एंटीबायोटिक्स घेवं येता काय वा भुरग्याक पोटांतल्या भुरग्याचेर ताजो कसो आनी कितलो वायट परिणाम जावं येता वा परिणाम जावं येता काय? सो चडांत चड भुरग्याचेर परिणाम हो पयल्या 3 म्हयन्यांनी आसता. जेन्ना भुरगे कन्सीव जाता आनी पयले 3 म्हयने आसतात तेन्ना भुरग्याचे अवयव, भुरग्याचे कान, नाक, दोळे, शरीर हळू फॉर्म जाता. हे पयले 3 म्हयने. सो चडांत चड खंयचोय नेगेटिव्ह इफेक्ट जो आसता तो पयल्या 3 म्हयन्यान जाता. ताज्या मागीरूय इफेक्ट जाता पण हे जे स्ट्रक्चरल म्हणजे जे अवयवाचे जे प्रॉब्लेम आसात ते पयल्या 3 म्हयन्याच्या एक्सपोजरान येतात. पूण देर आर सम अँटीबायोटिक्स, थोडे अँटीबायोटिक्स जे असतात ते
प्रेग्नेंट बायलांनी यूज करपाक सेफ असतात. जे आम्ही एनीवेज प्रेग्नेंट बायलांक म्हणजे आनी कितें युरीन इन्फेक्शन जालें किंवा आनी कसली थंडी जाली किंवा कोविड जालो किंवा आनी कितें प्रॉब्लेम जालो जाल्यार ते एंटीबायोटीक थोडी वखदां प्रेग्नन्सीन यूज करपाची सेफ असतात. सो ती एंटीबायोटिक्स ऑर ती वखदां अवश्य वापरून येता. कळ्ळें न्ही? जे डॉक्सिसायक्लीन आसा, डॉक्सिसायक्लीन जो टॅबलेट आसा जे किटान येता, सरकारी किटान येता, ते जे एंटीबायोटीक आसा ते चडान चड म्हाल पडटा. सो ते आमी भुरग्यां खातीर यूज करूं नजो, पण अशी आनी एंटीबायोटिक्स आसात जी यूज करपाक चलता. तर हांगा म्हाका दिसता आमी चडशा प्रश्नांचेर उत्तरां आमकां मेळिल्लीं आसात आनी गुरवार बायलां खातीर खूब कमी म्हायती तशी भायर चड कळना आनी दोतोरा कडल्यान हें कळप म्हाका दिसता खूब म्हत्वाची गजाल आसा ही. सो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जर तुमकां कितेंय आनी सांगपा जाय ह्या विशया बद्दल तर तुमी सांगचें आनी मनासावन देव बरें करूं तुमकां. थँक यू सो मच. म्हाका खऱ्यांनीच बरें दिसता की म्हाका ह्या व्यासपीठाचेर तुमी आपयलें आनी म्हाका तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन उलोवंक मेळ्ळें. कोंकणी भाशा मंडळा कडेन म्हाका खूब मोग आसा. आय एम व्हेरी अटॅच्ड, व्हेरी ग्रेटफूल टू कोंकणी भाशा मंडळ बिकॉज तांचे खातीर दे हॅव शेप्ड मी. आय एम बिकॉज दे आर. तुम्ही आसा म्हणून हांव आसा. सो म्हाका तुमचे खूब खूब आभार आसा तुमचे. आनी तुम्ही म्हाका आज आपयलें आनी म्हाका व्यासपीठ दिलें उलोवपाक आनी ही म्हायती तुमकां सगळ्यांक दिवपाक, म्हणून तुमचे खूब खूब देव बरें करूं. दोतोरान हांगा खूब म्हळ्यार आमकां खूब जो तुमी कमेंट दिला ताच्या खातीर आमकां खोशी जाता. तांच्या मुळावें शिक्षण कोंकणी भाशा मंडळाच्या विद्याभवनान जालां आनी हें सांगतना आमकां खूब अभिमान आसा. तर ह्या मुलाखतीन आयले दोतोरान आमकां सांगिल्ली थोडी म्हायती परत सांगता. जर तुमकां कसलेय सिम्पटम्स दिसले जाल्यार तुमी ताकतिकेन आपल्या दोतोराक वचून मेळात. कसलीय वखदां घेवच्या पयलीं दोतोराची एक एडवायस घेवपाची म्हत्वाची आसा. डॉक्सिसायक्लीन जशें दोतोरान म्हळां हो प्रेग्नन्सीन गुरवारपणान घेवचो न्हय म्हणून दोतोराक वचून मेळप गरजेचें. सगळ्यो ज्यो भुरग्याक म्हणजे तुमी कोवीड पॉझिटिव्ह जाली आतांच बाळंत जाल्यार तुमी भुरग्याक हाताळूं शकतात, पूण जे प्रिकॉशन्स आमी घेतात ते घेवन 6 मीटर पायण्या पयस दवरून भुरग्याक हाताळचें. ब्रेस्ट फिडींग करपाक गरजेचें आसा. ब्रेस्ट फिडींग केल्यार कांयच भुरग्याक त्रास ना हें लक्षांत दवरचें. सो ह्यो सगळ्यो गजाली खूब म्हत्वाच्यो आसात. ह्यो पाळात. आमी कोविडाक मेळून हारोवया आनी जैत मेळोवया. हेच म्हणून हांव डॉक्टर वेदिका वाळके तुमचे सगळ्यांचे उपकार मागता आनी प्रिती बायक हाची फुडली सुत्रां सांबाळपाक मागता प्रिती बाय कडेन. देव बरें करूं. ह्या माहिती परस्पराबद्दल देव बरें करूं डॉक्टर सावनी आणि डॉक्टर वेदिका. विनंती करता पोमानेस्त मृणाल लोलयेकर चित्रंगी व्यासपीठाचे कोऑर्डिनेटर तांच्यांनी उपकाराचे उलोवप करचें. हांव वेदिका कोंकणी भाशा मंडळ गोंयचे चित्रंगी व्यासपीठा वतीन ह्या कार्यावळीचे आभार व्यक्त करता. सगळ्यात पयलीं म्हाका अभिमान जाता की कोंकणी भाशा मंडळ ह्यो म्हत्वाच्यो कार्यावळी कोविड महामारीतूय घडोवन हाडून लोकां मेरेन गजाली पावयता. आयच्या कार्यावळीचो विशय आशिल्लो गुरवारपणांत कोविडाची लागण, समज आनी गैरसमज. हाचेर आमकां मुलाखतदार म्हणून लाभिल्ली डॉक्टर सावनी हेडगे सुर्लकाकर, जी स्त्री रोग विशेषज्ञ आनी बाळंतेर शास्त्रज्ञ आसा. तांचे मना काळजासावन संस्थे वतीन आभार मानता.
तांणी ह्या कार्यावळीत आपलो मोलादीक वेळ दिवन कार्यावळीक यश लाभयलें. आयज ह्या महामारीत हो दुबाव खुबश्या गुरवार बायलांक आशिल्लो तो तुमी पयस केलो. तुमकां परत एकदां दिनवसता. तशेंच मुलाखतकार म्हणून लाबिल्ली डॉक्टर वेदिका वाळकी हांणी आपलो व्यस्त जिवनांतलो वेळ दिवन ह्या विशयाचेर चर्चा केल्ल्यान म्हत्वाच्यो गजाली आमच्या मुखार आयल्यो. तुमचे खूब खूब उपकार मानता. ह्या कार्यावळीची संयोजक प्रीती परब हांचे हांव संस्थे वतीन आभारी आसां. मिडिया सपोर्ट दिल्ल्यान पलाश अग्नीचेय हांव उपकार मानता. ह्या कार्यावळीत वांटेकार जाल्ल्या सगळ्यांचे हांव आभारी आसां. परत एकदां जाणी जाणी ही कार्यावळ यशस्वी करपाक हातभार लायलो तांचे हांव खूब उपकार मानता. रोखड्योच कोंकणी भाशा मंडळाच्यो फुडच्यो कार्यावळी जातल्यो. तातूंत पयली कार्यावळ जी फाल्यां 23 मे सांजेच्या 6 वरांचेर ऑनलायन व्याख्यान निबंध लेखन ह्या विशयाचेर आसतली. तातूंत आमकां मार्गदर्शन दितले भौमानेस अनंत अग्नी सर. आनी दुसरी कार्यावळ 26 मे सांजेच्या 6 वरांचेर वाचन विश्व अंतर्गत कथा मंच या पुस्तकाचेर चर्चा जातली. ह्या कार्यावळीत प्रोफेसर भालचंद्र गांवकर मुखेल उलोवप करतले. सगळ्यांनी ह्या कार्यावळीक वांटेकार जावची अशी आशा बाळगिता. तशेंच याद करून दिवंक सोदता चित्रंगी ऑनलायन ब्लॉग सुरू केला. ह्या ब्लॉगार तुम्ही तुमचे साहित्य धाडूंक जाता. डिटेल चॅट बॉक्सान घातला. एकठांय येवन सगळ्यां मेरेन आमी आमचे विचार पावोवया. इतले सांगून हांव ह्या कार्यावळीक पूर्णविराम दिता. देव बरें करूं बाय मृणाल. आमकां ऑनलायन माध्यमावरवी जोडिल्ल्या सगळ्यांक मंडळा वतीन आमी दिनवासता. इतल्यान ही कार्यावळ हांगाच सोंपता. तो मेरेन सुरक्षीत रावुया, कोरोनाक हारोवया. देव बरें करूं.